येवकार तुमकां आमी आहा ते म्हटल्यार प्रियो मतदारसंघातल्या करमळे केरी गांवांत आणि खास कारण ते म्हटल्यार तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर हे सगळे कुळागर आसा रस्त्याच्यान सकयल चलत वयचें पडटा माझ्या फाटल्यान जे घर पळयता त्या घरात 2 सिनियर सिटीजन भाव भयणां रावता ती त्यांची परिस्थिती पळयत जाल्यार एकदम बिकट जालेली सो तुम्ही आता कोण कोण राहता घरात या दोघांच भाव आणि बहीण आई बाबा आई गेल्या 7 वर्ष झाली तुमची पिराय कितली वर्सां कितली आता मरे 40-50 आता 10 लागता सो तुमची आता ही तुम्ही आता खूप वर्सां कितली जन्मात तुमचा हांगा जाले सगळे आमच्या हांगाच झाले सो घराची परिस्थिती आता पारे पडले ते केन्नाच्यान जाले हे पोरूच्यान हे नाल पडून मागीर पावसान ते कसोन गेले म्हाका दिसता घर बांदचे हे म्हाका घर जाय म्हाका घर बांदून दिवचे असल्या गरीब लोकांचे जेन्ना पावसात जेन्ना हाल जाता ते पयल्या उपरांत खरेंच वायट दिसता तुमकां अशें कोण हेल्पा खातीर अशें कोण पंचायत जावं ना हांगा तशें कोण येना बाबा कोण येना इलेक्शन टायमाचेर अशें कोण येना मंत्री आमदार अशें हे साठी तशें आयले म्हणून कितें दितात तशें आमकां कांय दिना आमी तेवटेच्यान रावता किचनान कळ्ळें ती तो मातसो पारो घट आसा हे केन्ना हे पळय सगळें फसळत ते उमळ गळत ते तेन्ना ते भाव कामाक पळय आशिल्लो तेन्ना तेणे मातशें जामीन घेतलेलो मागीर तो बेकार 500 रुपयांनी जाता पगार घराची भिंत आहा ती ऑलरेडी गेल्या वर्सा पडलेली आसा तरी लेगीत सरकाराचे लक्ष हांगा ना जावं पंचायतीचे लक्ष ना आता आमी पळयल्या की घराचे मदेर सगळे पडलेले आसा ऑलमोस्ट पडपाची स्थितीन आसा तांकां रावपाक सारको जागो ना एके सायडीन सरकार म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता बट हांगा पळयत जाल्यार हांकां अजूनय टॉयलेट फॅसिलिटी ना अजून तांकां बाथरूम ना न्हिदोंक जागो ना उबो रावंक जागो ना तर न्हिदोंक खंय जागो आसा सोबंद भितून ओलसाण हांगा सरकारान येवन नाल्यार पळोवचें कित्याक आमी सांगल्या म्हणून तुमकां कळचें ना न्हू पूण हे सरकारान कोणी तरी हांगा येवचें आनी हे घराची परिस्थिती पळोवची आतां सो भिंत पडलेली तेंची म्हणटा सो ताच्या बरोबर रिपेरिंग कितें करूंक ना कोणी ना कोणी तेणीच पयशे मोडून प्लास्टीक काडून घातलं दिसता ताका विचारून अजून हांवें ह्याच 8 दिसांतले 8-15 दिसांतले प्लास्टीक घेतले मदले प्लास्टीक घातले बेश्टे उलयन नळ्याचेर उदक येता भितरल्यान म्हणून कसोन गेलें सगळें आतां आनी एक गजाल केली ती म्हणल्यार आमी शूट करपा आयले तितल्या ह्या कुळागरांत हांगासर एक व्हडलें झाड पडलें आनी सुखरूपान म्हणटा तशें आमी वाचले कारण आमी घरांत आशिल्ले आनी तितल्या वायरी आहा तो घराक टच जाल्यो आनी झाड व्हडलें पडलेलें आसा बट तुका आमकां कितें सुखरूपान कितें जावंक ना आमकां ही बरी गजाल बट हांगासर ह्या घराचेर केन्नाय आघात जावपाक शकता कारण हांगासर ज्या तरेन पावस पडटा झाडां आसा आंबे आहा फणस आसा नाल सदांच पडटा आनी घराचे नळे फुट्टा नळे सुद्दां उदक गळटा तांकां न्हिदपाक जागो ना आमी हांगासर आसतना झाड पडलें आनी तो सगळ्यो वायरी तेंच्या घराचेर पडल्या अशी स्थिती सद्या जालेली आसा हेका लागून आमी मागणी करता सरकार आसूं जावं जे पॉलिटिशन आसूं तेंच्यानी मागणी करता तेंच्यांनी जावं पंचायत तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हांकां घर बांदून दिवचें जेणे करून ती सुखान रावतली स्टुडंटा खातीर करमळे केरीच्यान रुपेश रावत.